आदले डीवायएसपी तशेंच आदले फोंडेचे आमदार लहू मामलेदार हांकां बेळगांवांत शेनवारा मरण आयलें। तांकां मरण येवचे पयलीं रिक्षा चालकाचो तांच्या बरोबर वाद जालो आनी रिक्षा चालकान तांकां मारबडय केल्ली। ते उपरांत लॉजान वतना इस्कादी कडेन ते जमनीर कोसळ्ळे। हॉस्पिटलांत तांकां मरण आयलां म्हूण घोशीत केलें। सगळ्या प्रक्रिये उपरांत तांची कूड गोंयांत हाडली आनी आयतारा तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जाले। राजकारण्यांनी आनी तांच्या बऱ्या मागप्यांनी तांच्या कुडीचें निमणे दर्शन घेवपाक गर्दी केल्ली। RDX गोवा खातीर दुर्गाभाटच्यान विदिता प्रभू। वचप थंय खूब आसतालें, कित्याक भुरगीं शिकतालीं थंय, येवप वचप खूब आसतालें तशें। आनी ते प्रमाणे तो गेलो, पूण आयकलें ते प्रमाणे आमी हें पळयलें ते CCTV मातशी झगडी बेश्टी कित्या वयलें जाणा आनी एक कितें रिक्षा मातशें कितें गाडला ताका ती कळपाक वचून ना। गर्देक जेन्ना गाडी चलयता तेव्हा ती गाडी हें कळना रिक्षा लागल्या कितें लागलें, पूण तेणी मस्तीपणां केली। हांवें विचार आसतना आनी ताका मारलो। तेजेर म्हाका कर्नाटका सरकार आनी पुलीस ताजी वेवस्थीत कारवाई करतले। हे विधानसभेन म्हजे कलीग आसले, हांव बऱ्यापैकी परिचीत आहा। 5 वर्सां मी वांगडा काम केलां, सदांच हसऱ्या मुखाचे आनी लोकांचे विशय फोंड्याचे आसूं किंवा गोंयचे विशय बरे तरेन मांडपी, लोकां पासत हसपी, लोकांचे बरे तरेन लोकां वांगडा बरे तरेन वागपी आयज अकस्मीत तुमच्या भितर ना जाल्ले आसा। अचानक अचकीत जाल्ले अचानक अचकीत जाल्लो हो जो तांचे कुटुंबियाचेर घालो खरें म्हटल्यार जावचो न्ही, कोणाचेर असो जावचो न्ही। एक शिस्तीतले पुलीस ऑफिसर ते पासून राजकारण पर्यंत तांचो प्रवास, पण त्याच बरोबर सगळ्यां कडेन मन मिसळून वागपाची तांची पळय कला आसा ती खरें म्हळ्यार केन्नाच विसरपा येना। पोलीस ऑफिसर आशिल्लो, ती आपली खंयची जी आपली हें आसा ती सर्वीस सोडून तो राजकारणांत आयलो, समाजकारणांत आयलो आनी गोंयकारांची सेवा करपाच्या नदरेंतल्यान तो इलेक्शनाक उबो रावलो आनी तातूंतल्यान तो जिखून आयलो। ह्या मतदारसंघाचेर फोंडा मतदारसंघाचेर आनी प्रतिनिधित्व केलें आनी तें करता आसतना एक प्रामाणीक मनीस, जेंटलमॅन मनीस अशी एक तेजी वळख आशिल्ली आनी हें सगळें करता आसतना सगळ्या लोकांक वांगडा घेवन तो वतालो। पूण आयज ज्या परिस्थिती भितर ताका मरण आयलां तें पळोवन खूब वायट दिसता। तें अत्यंत धक्कादायक आनी सामकें दुख्खद अशें आशिल्लें। म्हाका जेन्ना ती बातमी कळ्ळी तेन्ना हांव गोंय मनशाची डेस्टिनी बेळगांव गेल्लो मनीस नाच जाता। हें म्हणजे चिंतन करपाच्या पलीकडच्या बाब लहू म्हजो आमदार जावचे पयलींच्यान आमी पुलीस ऑफिसर आसतना तेन्नाच्यान म्हजे ताजे कडेन लागींचे संबंद आशिल्ले। आमदार जातकीर ते आनी मातशें धड जालें, ताका लागून एक बरो मित्र हांवें तातूंतल्यान गमयलो अशें म्हाका दिसता। हांव ताज्या आत्म्याक देवा कडेन मागता। आज म्हाका दिसता दॅट वी लॉस्ट अ गूड फ्रेंड ऑफ अस। एक बरो मित्र आमच्यात ना। हांव इतलेंच मागता की ताच्या कुटुंबाक हे दुख्ख सहन करपाची ताकद देव दिवं। आमकां जी ताची यादी येता तो एक निश्ठावान मनीस जो सत्या खातीर झगडटालो आनी नॉन करप्ट ताचे बरोबर तो PDN बी मेंबर आहा। हांव जाणा की केन्नाच कसलो दंश कोणाचो घेवपी न्ही, कोणाचे फाट घेवपी न्ही आनी आपलें एक्सपेक्टेशन कांयच दवरपी न्ही। सो एक बरो खडेगांत नेतो आज गोंयांत ना जालो। म्हणजे लोकांक कायदो हातीन घेवप आनीक अशे साद्या मनशांचेर हल्लो करप, एटॅक करप। आमी कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन ऑलरेडी मागलेली आसा की हेजी कंप्लिटली इन्क्वायरी जावची आनीक जेणे कोणें हेजेर हल्लो केलो तांकां शिक्षा ही जावपाक जाय। जे पळय फ्रॅक्चर ते वेगळ्याच पद्दतीचे आसता। आतां कितें जालें ताका कोण कांय करूं आमी शकना, पूण एक स्वता तेज्या आत्म्याक शांती मेळची। ताजे कामाची पद्दत आनी ताजेर सगळें वागपाची पद्दत जी आसा ती हांवें खूब लागींच्यान पळयला, एक 5 वर्सांचो मित्र म्हणून। आनी त्यामुळे एज ए मनीस म्हणून जो आसा म्हणजे एक स्पश्ट उलोवपी आनी आपल्याक दिसलें तें उलयलें आनी दिसलें तें सांगलें आनी त्यामुळे तो खूब काळ तो राजकारण टिकूंक शकलो ना। ताका खंयच्याच प्रकारची शक्यपणजी बाकी सगळ्या गजाली ताका जमली ना। एक स्ट्रॉंग काँग्रेसमॅन आशिल्लो, वॉज समवन हू ऑलवेज वॉज कनेक्टेड टू द ग्रासरूट। पयलो एक बरो टिचर आसतालो
आणि lot of people say very talented when he joined the police force, retired as a DYSP, became an MLA and he worked towards the progress of the people of his constituency. He had a very family relation with him. घरा येवपी हांव ल्हान भुरगो आसतनाच्यान तांकां वळखता. तांचो स्वभाव आनी बाब युरीन जालें तशें की लोकां कडेन ग्रासरूट लेवलाचेर कनेक्टेड मनीस. आणि 2022च्या इलेक्शनाच्या उपरांत जेन्ना तांणी काँग्रेस पक्षाच्या तर्फे जेन्ना कॉन्टेस्ट केला तेन्ना आमकां एक संदी मेळ्ळी तांचे बरोबर मेळून काम करपाची. म्हाका दिसता टुडे गोवा आय विल से हॅज लॉस्ट अ गुड लिडर. हें बरोबर दिसूना, मना लागलें. आमचो बालमित्र तो आनी आमचे मुळे तो फुडें सरिल्लो, फुडें गेल्लो. पूण राजकारण कितें आसूं, नातें आमचें भरपूर बरें आशिल्लें.